आम्ही जो राजभवनाचो प्रश्न उपस्थित केल्लो की हो डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार हे जे एक इतिहासीक राजभवन आसा ते राजभवन कॅझिनो भवन करपाक सोदतात एक प्रायवेट पार्टीक दिवन। ताजे नंतर इमिजिएटली राजभवनांतल्यान राज्यपालाचे स्टेटमेंट आयले आणि त्याच स्टेटमेंटान कळ्ळें की हो जो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यान हाडला तितून खुद्द ज्या नवीन राजभवनाक रावपी राज्यपालाक सुद्धा तो प्रस्ताव कितें आसा तो खबर ना हे त्याच्या स्टेटमेंटांतल्यान कळ्ळें। म्हणजे आमी मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदता की हो प्रस्ताव हाडलो कोणें? प्रायम मिनिस्टरच्या ऑफिसांतल्यान तो प्रस्ताव येयलो? होम मिनिस्टर अमित शाहच्या ऑफिसांतल्यान प्रस्ताव येयलो? काय कॅझिनो लॉबीन हो प्रस्ताव हाडलो आणि तुका मजबूर केलो की हो प्रस्ताव बजेटान प्रोविजन नासतना सुद्धा हो प्रस्ताव ती मुखार हाडपाक? मी राज्यपाला कडेन मागता की तेणें मुख्यमंत्र्याक डायरेक्ट करचें की एक्झॅक्टली फायल नोटिंग्स राजभवन नवीन बांदपाचे हेजेर कितें आशिल्लें, ते प्रपोजल कशें कितें आयलें आनी तेका पब्लिकाकूय कळोनी की हो सरकार कसो चल्ला। म्हणजे सरकाराच्यो ज्यो इमारती आसात, ज्यो हेरिटेज प्रॉपर्टी आसात, त्यो सुद्धा हे कशी विकपाक सोदता हेंय लोकांक कळपाक जाय। तातूंतल्यान फायल नोटिंग कितें आशिल्लें, बजेटरी प्रोविजन कितें आशिल्ल्यो हेय गजाली लोकांक कळोनी। त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्यान हेंय स्पश्टकरण करपाक जाय की ताणें एक इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी केल्ली कोविडा टायमार की आमची फायनान्शियल एमर्जन्सी आसा, इकॉनॉमी रिवायव करपाक, आणि त्याचे प्रमाणे जे आयकोंक गेला की कॅपिटल एक्सपेंडिचर करप नाशिल्लो म्हणून की त्या कमिटीन हो प्रस्ताव मान्य केल्लो काय कितें तें लोकांकूय कळपाक जाय आशिल्लें। कोविड टायमार नस्तो खर्च करप म्हाका दिसता हो एक गोंयचेर व्हडलो गुन्यांव जातलो। आमचो स्टेटमेंट हेजेर सरकारान कांयच उत्तर दिवना आणि उत्तर दिलें तें कोणें? भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान उत्तर दिलां की आमी कसली स्टेटमेंट करतात म्हणून। सो तेका उत्तर दिवपाक वचना कारण राज्यपालान तेज्या प्रश्नाक उत्तर दिल्लीं आसा। पूण हांव हांगा एक नोंद करून दिवपाक सोदतां की भारतीय जनता पक्षाच्या सरकार जो आसा त्या राज्यान भारतीय पक्षाक दिसता की ह्यो सगळ्यो ज्यो प्रॉपर्टी आसात, हेरिटेज प्रॉपर्टी जावं बाकीच्यो प्रॉपर्टी, त्यो प्रॉपर्टी तेंच्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी अश्यो। म्हणजे बीजेपी रिएक्ट जाता तेजेर, सरकार कांयच रिएक्ट जायना। हाचे वयल्यान अनेक कळोन येता की भाजपाक दिसता ह्यो सगळ्यो तांच्यो प्रॉपर्टी म्हणून। राज्यपाला कडेन आमी हेंय मागतात की अनेक प्रपोजल गेल्लो आसा, PWD कडे ऑलरेडी डायरेक्टिव्स गेल्ल्यो आसात की डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवळेकराच्या एक नवीन बंगल्याचो प्रस्ताव थंय गेल्लो आसा। सो राज्यपाला कडेन मागता की राज्यपालान ताबडतोब जितले कॅपिटल एक्सपेंडिचराचे प्रोजेक्ट आसात, जे नुस्ते खर्चाचे प्रोजेक्ट आसात, तांकां सगळ्यांक रेड फ्लॅग करचे, कारण हो टायम न्ही, जशें तुमी तुमच्या राज्यपालान पत्रकांक म्हणलां की हो टायम न्ही, त्या भशेन हे सगळे जे प्रोजेक्ट आसात ते तुमी पेंडींग दवरचे। तशेंच ज्या तरेन ह्या सरकाराच्यो प्रायोरिटी चेंज जाल्यात, प्रायोरिटी आसपाक जाय आशिल्ल्यो कोविड फायट करप, इकॉनॉमिक रिवायवल आनी जी धंद्यांक मंदी येयल्या ताका उबारी दिवप, पूण ह्या सरकारच्यो प्रायोरिटीज ह्यो प्रॉपर्टी कडेन गेल्ल्यो आसात, हेरिटेज प्रॉपर्टी कडेन गेल्ल्यो आसात, नुस्तें खर्चा कडेन गेल्ल्यो आसात आनी करप्शना कडेन गेल्ल्यो आसात। ह्यो सगळ्यो प्रायोरिटीज फोकस ह्यो कोविड फायट करपाक, कोविड मॅनेजमेंटा कडेन येवपाक जाय। त्या खातीर राज्यपाला कडेन मागतात की राज्यपालान एक हाय लेवल मिटींग परत एकदा आपोवची आनी सरकाराची प्रायोरिटी ही कोविड फायट, इकॉनॉमिक रिवायवल करपाचे हाचेर फोकस करची। गव्हर्नमेंटाचे सगळ्यो मशिनरी, गव्हर्नमेंटाचे सगळे रिसोर्सीस ह्यो फक्त त्या कामाकूच यूज करच्यो, कारण सद्याक एक गोंयांत भयभीत वातावरण जाल्लें आसा। डेली मरण वाडीत आसात, डेली कोविड पेशंट वाडत आसात ह्या ल्हानशा राज्यात। गोंयचे जर सरासरीन पळयलें जाल्यार गोंयांत हे खूब प्रमाणात
डेथूय वाडलेली आसा आनी कोविड केसीसूय वाडलेले आसा. सो त्या हाचेर आमी राज्यपाला कडेन मागणी करता की एक हाय लेवल मिटींग थोडी घेवची आनी ह्या सरकाराक तेज्यो प्रायोरिटी कितें आसा त्यो तेची दिशा दिवची.